मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सकाळी दिल्ली भेटेर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळो। हेर काय अधिकाऱ्यांबरोबर बसका आसा। उपरांत तो काय केंद्रीय मंत्र्यांकूय मेळटलो। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे काल दिल्ली गेला, तो थंय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डीक आनी केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णवाक मेळ्ळो। खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊय बरोबर आशिल्ले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळे। गोयचे वेरियस इश्यू तेंचेकडे डिस्कस केले म्हणून तेणे आपल्या ट्विटात म्हटला। ते 2 दिसाचे दिल्ली भेटेर आहा आनी तेंची एक ऑफिशियल मीटिंग आनी काय युनियन मिनिस्टरांक आनी पार्टी लिडरांकूय ते मेळपाचे आसा। राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरार नाव जोडपी खेळगड्यांक सरकारी जॉबांनी सुवाती राखीव दवरतले म्हूण मंत्री गोविंद उलयला। प्लेयरांनी खंय बरे परफॉर्मन्सूच दाखयल्यार पुरो, ताणें सांग्यार मळकळण्या ग्रावंडाचे उक्तावण केले। बरोबर थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय आशिल्लो। भुरग्यांनी ग्रावंडाची वेवस्थीत वापर करचो म्हूण फळदेसाय उलयला। 14, 15, 16, 17 वर्षां चडाचड 25 वर्सां पर्यंत खेळपाक शकतले। मागीर पोटा पाण्याचो विशय होय गोवाला भितर एक प्रश्न चिंता आसा, हेवूय आपल्या भुरग्याची पालकांक चिंता आसा। पूण एक हांव ह्या सगळ्या पालकांक ज्यांचे भुरगे खेळा भितर तरबेज आसात त्या सगळ्या पालकांक आज हांव एक उतर दिवपाक सोदता। तुमी जे खेळाचो जितलो वेळ खर्च केल्लो तुमच्या भुरग्यांनी, जर घडये तांच्यांनी नॅशनल लेवलाचेर किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर जर तुमी आमकां जर नांव आमचें जर रोशन जर केलें गोंयकारांचें, तुमी जर लॉरेन जर हाडले जाल्यार तुमच्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी खातीर तुमच्या खातीर राष्ट्रीय जागा सरकारी नोकरी भितर सांबाळून करून घेतलो हें म्हजें पयलें ग्रामीण भागांतल्या स्पोर्ट्साच्या भवितव्या बद्दल ज्या मनशाक चिंता आसा, एकूय दीस वगडायत आसतना हांगा सुविधा निर्माण जावपाक जाय ह्या ध्येयाक प्रेरीत जावन ताणें हांगा धांव घेतली। आमच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। ह्या ग्रावंडा भितर नव्यो सुविधा कितें निर्माण जावपाक जाय ताचो आढावो घेतलो। ह्याच बरोबर जेन्ना संजय रायकर आमचे आदले चेअरपर्सन सांगे म्युनिसिपालिटीचे, तांणी तांकां कॉल केलो आनी सांगलें की तुमी हांगा आयिल्ले आसात जाल्यार सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची दुर्दशा जाल्ली आसा। तेन्ना तात्काळ म्हणलें की बाकीच्यो सगळ्यो मिटिंगो सायडीक दवरल्यो, ताच्या फाटल्यान शेड्यूल आशिल्लो। एक मंत्री जाले नंतर म्हजे घरा कडेन गेले तेन्ना तुमकां कळटा की म्हाका मेळपाक 2-3 तास लागता, इतली गर्दी आसा। तांच्याय घरा कडेन ताचे परस चड गर्दी आसा। हाची पर्वा करनासतना जे खातें आपल्याक दिल्लें आसा ताका पूर्ण न्याय दिवपाच्या उद्देशान हांव सांग्यार आयिल्लोच आसा जाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साकूय भेट दितलो, मागीर 2 वरां वचूनी। सरकारी जायराती प्रमाण कंपन्यांनी नोकऱ्यांच्यो जायराती दिवच्यो, पोस्ट भरचे, कंपन्यांक तशें कळोवचें म्हूण कामगार आयुक्तान सांगला म्हूण श्रम मंत्री बाबूश उलयला। ठरावीक काळ जालो काय कॉन्ट्राक्टावेल्या कामगारांक कंपन्यांनी खंय फिक्स करूंक जाय। कामगारांचो दिसवडो वाडयतले, स्किमी खातीर खंय कामगारांचो डाटा एकठांय करतले। Big companies are there. Suppose they have got around 400-500 workforce, but only say maybe 20 or 30 people are fixed. Rest are on contract basis. See, contract basis also has got to have a expiry period. You just cannot have a contract their lifetime. They also should be having say a permanent some fixed job or a permanent this thing for their life. Ultimately their livelihood is concerned, because then after this companies basically tend to just dismiss them of giving on some flimsy ground. So I told basically the labor department that this is the labor department that act what is in the benefit of the labor. That is very important. Every worker basically is enrolled, so that we can get a proper data of all the laborers. And there are so many schemes that for the welfare of the laborers. So we need to basically reach these schemes for their benefit. Okay. We have not revised the rates of daily wages for the past say 6 years. I think daily wages were around 307 rupees or something. Okay. And now we have taken the daily wages of other states also. While Delhi and Kerala I think looks to be on the higher side. Then plus we have seen what is the central government's basically daily wages. I think we are not even in par with that. I think on the basis. So you're looking to. So no, definitely the daily wages of this thing will be increased.
गोय सरकाराक आता पत्रादेवी ते पणजी मजगती NH 66 हायवे वेली फोंडकुला 15 मे मेरेन पुरोवन घेवची पडटली. हायकोर्टाची सरकार आणि कॉन्ट्रॅक्टराक अर्द 2019च्या सुओमोटो जनहित याचिकेच्या सुनावणे वेळार हायकोर्टान निर्देश दिलो. कॉन्ट्रॅक्टरान पावसा आधी फोंडकुला पुरोवची म्हूण कोर्टान सांगला. पावसाच्या दिसांनी खंय फोंडकुलांचो येरादारीक धोको. The work of widening of roads and construction of highways are going on in the state for a long time. But the problem of potholes on the roads are not solved till date. Now the High Court has directed the respondent contractor companies to fill those potholes by 15th May. The High Court has observed that these potholes can be more dangerous during the monsoon and has directed Goa government to ensure that potholes are filled by 15th May. Mukesh Kumar for Prudent. राती उसरा परवरे दामियंदे गोवा कडेन एक्सिडेंट. ट्रॅफिक बरोच वेळ जाम उरलो. ट्रेलर टर्नार परतलो आणि सायडीन पार्क केल्ले जाहिरात करपी रिक्षाचेर पडलो. रिक्षा काबार. ट्रेलराच्या ड्रायव्हराक मार लागला. ताका GMCन शिफ्ट केला. लोक हायवेर बरोच वेळ ट्रॅफिकान अडकून उरले. आम्ही आहा परवरी आल्कॉन शोरूम गाडयेचो शोरूम आहा तेच्या मातसो सकयल जो यू टर्न आहा सारको शार्प टर्न आहा थंयसर एक ट्रक पडतालो आसा. कंटेनर ट्रक आहा आणि थंयसर एक गाडी जी एडवर्टाइजमेंट करताली रिक्षा थंयसर पार्क आसली. सो तेजेर ती पडलेली आणि तेजी चक्का चूर जाल्लो आहा. हेजेर हितून ड्रायव्हर आसलो ताका आतां हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा. राती परवरे बारे गडगड आणि जगला मारून पावस काय कडेन झाडा पडली. काय कडेन रातभर लाईट ना. हळडोन्या झाड पडले. रस्तो बरोच वेळ बंद. लायटीचे खांबे पडले. काय कडेन एक फेज काय कडेन फातोड मेरेन लाईट ना. कालोर 2 डिग्री वाढपाचो अदमास. महाराष्ट्र धरून मध्य प्रदेश आणि अस्तिंतेच्या काय राज्यांनी 5 दीस हवामान खात्याचो कालोराच्या ल्हाराचो ऑरेंज अलर्ट. आम्ही पहिली खोर्जिया गेले. खोर्जिया ते मँगो ट्री पडलेली ती कट केली. तेंच्यान आमकां आमचो आमदार काल्लूज आसा पळय थंय तेणी आमकां हेल्प केलो आनी ताणी मागीर सांगलें आमकां मोयरा थंय एक ट्री पडल्या रोडाचेर म्हणून तेणी थंय हाडले आमकां आनी तो आमच्या बरोबर आसा. आमकां तेणी सपोर्ट केलो आनी आमी तेच बरोबर आमी ते इमिजिएटली काम स्टार्ट करून रोड क्लियर केलो. We had a major problem here in Moira near the church or behind the Comunidad. There was a big tree fallen down and contacting Mr. Ruben and Mr. Arman, they immediately contacted the fire brigade and they, with a short notice, they were here to cut down the tree and clear the road. First of all, for the people from Kantoli moving with 2-wheelers, 4-wheelers, and they cleared the road. And now is the next step for the linesmen to restore the power, which we are hoping it will be done very soon. We thank the fire brigade for doing us such a wonderful help late night, irrespective of the working hours or whatever the overtime or what, I don't know. But they were prompt in their service. It's a big thanks to them for helping us. तेलंगणा सावन गोंयान आयिल्ल्या डॉक्टर नेहा मुलगलपल्लीच्या मरणाची केस निमाणे खुनाची केस म्हूण कळंगूट पुलिसेन नोंद केल्या. म्हापशेच्या JMFC कोर्टाच्या निर्देशा उपरांत केस नोंद जाली. नेहा वांगडा आयिल्ल्या 6 जाणां आड केस नोंद केल्या. 21 सप्टेंबर 2021 एका क्लबान डॉक्टर नेहा बरे दिसना जाले. आरोपींनी तिका दोतोरा कडेन व्हरचे सोडून हॉटेलार व्हेले. थंय तिका मरण आयिल्ले. पुलिसांनी त्या वेळार केस अनैसर्गिक मरण म्हणून नोंद केल्ली.
पिंक पोलीस फोर्सा उपरांत आता गोय सरकाराचो पिंक रिक्षेचो उपक्रम ईडीसी रोटरी क्लब आणि CMRIY सकल बायलां खातीर हो प्रकल्प चालीक लायतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. अरिश्ट व्यवस्थापना खातीर स्वेच्छेन वावरूंक सोदतल्यांक खंय सरकारान उलो मारला. प्रधानमंत्र्यान पेट्रोलाचेर वेट देवंक उलो मारला तो खंय गोंयाक न्ही, गोंयान 6 म्हयन्या फाटींच वेट देवयला. There is one project of Rotary Club. It is a pink force असा हा तसेच पिंक रिक्षा जो प्रोजेक्ट रोटरी क्लब आमच्या सरकारच्या सहकार्यान म्हणजे EDCच्या सहकार्यात जवळपास सुरू करपाचो असा. 17 जाणांची ट्रेनिंग सुरवात जाल्या. जी पिंक रिक्षा म्हणजे त्यांची ओन रिक्षा जेका आमी CMRYच्या अंडर लोन दितले त्यो रिक्षा रोटरी क्लब हांचे कडल्यान स्पॉन्सरशीप ट्रेनिंग आसा. त्यो थोड्या दिसांनी पिंक रिक्षाय बी ह्यो गोंयांत भोंवता आसतना आमकां दिसतले. आज स्पेशली आमची स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग ही सेक्रेटरिएटात जाली. फुडल्या वर्सा खातीर आमी स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाची तयारी हाजें प्रिपेरेशन जें आसा हें आयच्या मिटिंगेंतल्यान जालें, जेणे करून आमी सगळ्या जाणांक अलर्ट केलें आनी प्रिकॉशन्स ट्रेनिंग इवन दो आमी आमच्यो 24/7 15 मेच्या उपरांत तालुका लेवलाचेरूय बी आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे युनिट एक्टीव आसतले. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक वॉलंटरिली काम करपाक जर कोण तयार आसत जाल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो. ईडीसीचो चेअरमॅन सदानंद शेट तानावडेन मुख्यमंत्र्याक ईडीसीच्या 86 लाखांच्या डिव्हिडंडाचो चेक दिलो. 15 दिसां फाटीं 12 कोटी 80 लाख प्रॉफिटाचो चेक दिल्लो. सरकारान भूंय संपादन केल्ल्यो जमनी आसात तांचेर खंय हे ज्यूर 100 करोड प्लस इनकम केल्लें आनी तातूंतल्यान 67 करोड प्रॉफिट केल्लें आनी ताचो आज तांचे कडेन आमी डिविडंड सुपूर्द केल्लो आसा. आनी ह्या वर्सा 21-22 ह्या वर्सा आमी जाणा 76 करोड टर्न ओवर जाल्लो आसा आनी 50 करोड प्लस आमी प्रॉफिट केल्लें आसा. ताचो डिविडंड फुडल्या वर्सा मेळटलो. ओनली कंपनी ऑफ द गव्हर्मेंट वीच इज इन द प्रॉफिट. एकमेव कंपनी गव्हर्मेंटाची प्रॉफिटान आसा, प्रॉफिट करता. हांवें फाटलेच फावटी म्हटलें अदर कॉर्पोरेशन्स एंड अदर कंपनीज शूड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट दीस टायप. जाल्यारच सदांच गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक सगळ्यांनी सेल्फ रिलायंट जावपा खातीर सगळ्यांक मदत जातली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयान भौशीक सुवाती कार्यावळींनी कोविड शिश्टाचार सक्ती. जिल्लोधिकाऱ्याक आरोग्य खात्याची ऑर्डर. कोविड केशी एक सारक्यो वाडटा. देशान दिसाक 700-800 आसताल्यो त्यो 3000 जाल्यो. गोंयान 2-4 आसताल्यो त्यो 14-15 मेरेन पावल्यो. आरोग्य खात्याची उत्तर दक्षिण जिल्लोधिकाऱ्याक ऑर्डर. मुख्यमंत्री म्हणटा भौशीक सुवातींनी मास्क जायच. काल नियमाच्या बरोबर विसीत जाल्या उपरांत आमी मास्क प्रिकॉशनरी म्हणून यूज करपाचो म्हटला. इन क्राउडेड प्लेसीस, इन पब्लीक प्लेसीस त्या खातीर तो यूज करचो जेणे करून आमकां आमचे कोरोना जो वाडटो आसा ताजेर कंट्रोल दवरपा खातीर. पोर्ट लिमीट फायनल CZMP 2011 दाखोव नये म्हणून गोंयचे मागणेक केंद्रान तत्वता मान्यताय दिल्या. केंद्राच्या निर्णायक एक्टिविस्टांचो येवकार 1991 आदली दर्यादेग वाठारांतली बांदकामां रेग्युलरायज करची, सँड दिवन CZMPचेर दाखोवचे म्हणून मागणी. NCZMA 184,000 स्केलीचेर फायनल CZMP अधिसूचित करतली. सेंटरान आमचो जो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचे बद्दल जो डिमांड घाल्लो, खुबशे एक्टिविस्ट, खुबशे सिटिजन्स, कन्सर्न सिटिजन्स डिमांड घाल्लो की जो पोर्ट लिमीट दाखयल्लो ड्राफ्ट CZMPचेर तो काडून उडया म्हण, आमकां नाका तो म्हण. सो आफ्टर अ प्रोलॉंग डिले दे हॅव एग्रीड टू रिमूव द पोर्ट लिमिट्स. कित्याक आमकां डावट लागलो? कित्याक महाराष्ट्राचो, केरळाचो, तामिळनाडूच्या तांच्या CZMPन तुमी पोर्ट लिमीट दाखोवंक ना. थंय मेजर पोर्ट आसा जाल्यार गोंयच्या CZMPचेर कित्याक दाखयलें? सो दीस इज अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सेकंडली आमचो जो डिमांड आशिल्लो that it should be prepared on 1:4000 scale तोय ताणी एक्सेप्ट केलो. हे दोनूय आमचे डिमांड एक्सेप्ट केले. वी आर हॅपी. त्या भायर तुम्ही म्हणलेलें आसा की जे पळय घरां आसा, स्ट्रक्चर आसा तुमी घालचे ना म्हणून. हे चुकीचें आसा. एज पर द CRZ नोटिफिकेशन जी घरां 1901 पयलीं रेग्युलायज जावना ती आनी ती रेग्युलायज करपा जाय.
ती गोरा ती स्ट्रक्चरां जे फिशरमॅनाची आसूं नाल्यार रेंदेराची आसूं नाल्यार ट्रायबल कम्युनिटीची आसूं तेंची गोरा ह्या स्ट्रक्चराचेर दाखोवपाकूच जाय. आमी हे डिसिजन वेलकम करता सेंटराचें. कित्याक सांग आयज खारेवाडा आमची विलेज आहा, कितें हे जर सपोज हेतून पोर्ट लिमिटान जर येयली जाल्यार तेंची घरां बिरां हे उडोवंक सोदतले. आनी MPA करपाचें कारण कितें? हेंकां ती अथॉरिटी करून सगळें गिळंकृत करपाक जाय आसलेलें. गोवा हिंदू रक्षा महाआघाडी 3 मायाक गोयच्या परशुराम साहेबाची जयंती मनयता. जयंती निमतान वर्सभर जागृती कार्यावळी जातल्यो. महाआघाडीचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकरान मिडियाक कार्यावळी विशीं माहिती दिली. पोर्तुगीजांच्या राजवटीन इन्क्विजिशना आणि धर्मांतराच्या अत्याचाराचे इतिहासीक पुरावे गोंयकारां मेरेन पावोवपाचे यत्न परशुराम जयंती कार्यावळी वरवीं जातले. 3 मेक सुरू जातकच जवळ जवळ 20 दीस म्हणजे 22 मे पर्यंत सगळ्या वाठारांनी आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले. 22 मे पर्यंत आमी खूब प्रयत्न करून मुखार व्हरतले, पण वर्सभर कार्यक्रम चलतलो. तातूंतल्यान प्रत्येक गांवागांवाचेर लोकांक कळूं जाय आनी ऑथेंटिकली डॉक्युमेंटेड तें गोवा इन्क्विजिशन आसा ताजे अत्याचार लोकां समोर हाडपाक जाय. ते आजून लोकांक खबर ना. गोवा इन्क्विजिशन नांवाचें पुस्तक आसा म्हूण लोकांक खबर ना. डिनॅशनलायजेशन ऑफ गोवन्स हें TB कुन्नान बरयलां. हें तरूण पिळगेक खबर ना, कित्याक एक सांगलें वचना आनी कांय केलें वचना. पण आश्चर्यकारक रित्या गोवा गव्हर्मेंटान काही वर्सां पयलीं ही पुस्तकां जी आसा गोंयचो स्वातंत्र्य लढा तातूंतय ताजो उल्लेख आसा. आनी डिनॅशनलायजेशन ऑफ गोवा हें पुस्तक गव्हर्मेंटान प्रिंटींग प्रेसान छापून 5000 प्रती काडलेल्यो. ताज्या नंतर त्यो प्रती उपलब्ध ना. त्यामुळे त्यो प्रती उपलब्ध करून दिवप लोकांक अशा पद्दतीचो हे सुद्दां कार्यक्रम सुद्दां आमी घेतले. तात्पर्य 3 गजाली म्हणजे गोवा फायल्स रिलीज करतात आमी 3 मेक. ज्यो गजाली हिडन उरल्यो आतां पर्यंत. परशुराम भूमी ही, त्यामुळे गोंयचो रक्षण करता हो परशुराम, भगवान परशुराम. दुसरी गजाल अशी की गोवा इन्क्विजिशन हो जो छळवाद जालो हांगा धर्माच्या नांवा खाली चर्चीन आनी पोर्तुगीज शासनान केलो, ते सगळे अत्याचार जे आसा हे मांडले वचपाक जाय लोकांच्या समोर. नाजाल्यार आमच्या ख्रिश्चन भावांक हिंदू भावांक हो इतिहास जर कळ्ळो ना जाल्यार आमी चुकीच्या दिशेन वाटचाल करतले. वास्को खारीवाड्यार POL जेटी आयल्यार नुस्तेमारांचे उपाशी मरपाची पाळी येतली. तांची घराय वतली. नुस्तेमारांनी खर विरोध करूनय सरकार थंय जेटी हाडूंक तेमांक पेटला म्हूण आरोप. नुस्तेमार पणजे GCZMA ऑफिसान पावले. फाटल्या दिसांनी खारीवाड्यार जाल्ले GCZMAचे इन्स्पेक्शन आनी घरां मोडल्यात ती खंय ह्याच प्रकल्पाक. 13 तारखेर एप्रिल 12 वाजता की GCZMAची एक टीम आयल्या. जे थंय आमचे खारवी भाव भयणी रावता तांकां कांयच खबर ना. सो ते धांवून आयले. हे कोण आयल्या सरकाराचे, खंयसान आयल्या, कित्याक ताजे पयलीं 2 दीन पयलीं घरां मोडलेली. आनी जेन्ना तांकां आमी क्वेश्चन केले तुमी कित्याक आयल्या, तेन्ना तांणी सांगलें आमी इन्स्पेक्शनाक आयल्या, MPAन आपयल्या. आनी जेन्ना आमी आनी मातशी चवकशी केली, वी इन्व्हेस्टिगेटेड, वी केम टू नो की थंय एक POL जेटी येवपाची आसा म्हणून. आनी POL जेटी तर हाडीत जाल्यार आमच्या नुस्तेकारांची घरां गेली, नुस्तेकारांच्या पोटार खट मागीर खंय वेतले. 2018 एक पब्लीक हियरींग जाल्लें चिकाली. द पब्लीक हियरींग वॉज फॉर अ प्रोजेक्ट टू ब्रिंग POL जेटी, क्रूज जेटी, फिशींग जेटी, बट ते क्लियरली सांगनासली कसली जेटी पळय. तेन्ना सगळ्या लोकांनी फूल फिशींग कम्युनिटी वचून ओपोज केल्ले. हांव सरकारा कडेन इतलें मागता, आमी पळयले आनी MPD मागीर ते हारी पळयले कितले वर्साचे बाद थिंगा आसून मारत लोक मरण काबार जाले आनी MPD आतां येयले. एवरी तुमी हार्यांकूच कित्याक त्रास कोत्ताय, फिशरमॅनाक कित्याक त्रास कोत्ताय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सगळे सांबाळटा, व्हडले हॉटेल तुमी जाय जाल्यार तुमी सेव कोत्ताय. सरकार कित्याक म्हाका कांय समजना आनी कितें करूं सोदता तो समजना. आनी एक पावटी फिशरमॅन जर सगळे उठले बेजार जाले जाल्यार खूब प्रॉब्लम जातलो, खूब हंगाम जातलो. कुडतरेचो अपक्ष आमदार अलेक्सांद्र ब्रेस्तारा IDCच्या चेअरमॅन पदाचो ताबो घेतलो. गोंयकारांक चडांत चड जॉब दिवपाचे ताचे टार्गेट. प्लॉट ड्युप्लिकेशनाचेर CAGच्या रिपोर्टाचोय अलेक्सान रिव्ह्यू घेतलो. पावसा आदी उद्योगीक वसणुकांतले रस्ते जाग्यार घालपाचो अलेक्साचो बेत. मुख्यमंत्री आनी उद्देग मंत्र्याचो खंय ताका पुराय तेंको. Help the existing units, and then the result will be that we will have some more people coming in where we can accommodate people. आमगेले गोंयकारांक आमी
एकोमोडेट करपाक. आमी सदां इश्यू घेवन बसले की आमगे गोंयकारांक आमी जॉब्स दिवपा जाय म्हणून. So we will see how best we can, now since I am here, how best I can enforce and see that our people are accommodated. I will certainly give preference for the people of my constituency, and then we will have the others too. But it should not be that there is a taboo on me that I am looking only after my people, but we will see what maximum we can do to help everybody. Sir, there are few Industries duplication of plots केला ते एक दिला एकट्याक तो भायल्या भायर मागीर दुसऱ्याक दिला ते IDC खबरूच ना की तो दुसऱ्याक दिला अशें खूब केकांनी मला स्ट्रिक्ट Just for the subsidy. So you look forward in that I should ruffle some feathers. Don't worry, we'll do it. आणि एक इश्यू हेल्थ म्हणल्यार रस्त्याचो कोण इंडस्ट्री रस्त्याचो. Yes. There are some issues of roads which I want to take up today itself because rains are approaching. If we can do something and start up work something before the rains. I have been receiving phone calls from people that some estates have no proper roads. I hope and pray that I am able to achieve result. I look forward in achieving result. My target will be there. My target is to touch 100%. But I pray that I should, touch at least 80% of whatever I have, I am expected to do as a chairman of the IDC. मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटातली 2 दुकानां सामकी सवाय भितर पावणेर लाटली म्हणून विरोधी नगरसेवकांचो बोवाळ. 2007 सावन बंद आशिल्ली ही दुकानां कोणाची तरी भर घालूंक उणे रेटीन लायल्या म्हूण आरोप. सीओ म्हणटा PWDच्या रेटी प्रमाण कायदेशीर पद्दतीन दिल्यात. विरोधकांक जाय जाल्यार खंय परत वांटपण करूं येता. Auction was proper, procedure was proper, so the resolution was passed in favor. रेंट कितले फिक्स केला? Then CEO have to decide. CEO का खबर आसा. Because this is all the procedures done by the CEO, not by the chairperson. ही दुकानां 2007 बंद आसात. आनी कितें तरी आतां एफर्ट्स करपाचे कितें करपाचें म्हणून ह्या लोकांनी सांगून ती आतां टेंडर म्हणून केल्यात. जे पेपर कोण वाचना त्या पेपरान दिल्यात. कोणाक कांय खबर ना कितें केलां म्हणून. तुमी सांगात म्हाका जी भाड्याक जी वस्त दिता गांधी मार्केटा सारक्या जाग्यार तिची डिप्रिसिएशन खंय जाता. हें कोणाचें तरी इंट्रस्ट कोणाचें सेफगार्ड करपाक कोणाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर सगळें चालू आसा. विजिलन्सान वचपाकूच जाय ही केस आतां कित्याक लोक एकटो शेणटले ते एक पळय तो PWD कोण इंजिनियर एल्विस डिसोजा काय कोण म्हणून तो काडटान 1890 रुपीज काडून तुका आमचें हें करता कोर्ट करता हांगा आनी धाडटा आनी 2007 4,500. ते ऑक्शनाचे बेज रेट वर फिक्स्ड एज पर द रेट सबमिटेड बाय द PWD. पूण आमचे कावन्सिलर बरें दिसतात म्हणटा कितें एट द टायम ऑक्शन कोण मनीस बीड केल्ले हायेस्ट बिडर आहा ताका आमी दिला एक 5,200 आनी 5,700 कितें जाला रेट ते बरें रेटी कडेन. पूण आज पासून एक कावन्सिलर दिसता कितें तो रेट आहा तो टू लेस म्हूण जाल्यार म्हाका एक डिस्क्रिशन पावर आहा. So I will ask the parties to come for a negotiation and to raise to at least double the rate. There is no any procedural lapse काय ना तितूमध्ये. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.